40% लोक गोंयान मांस खातात. तांचे खातीर वर्साचे 12 म्हयने विकते घेवपाची सोय करपा खातीर सरकाराक अपेस आयला. ईद आनी हेर सण येतात तेन्नाच सरकार गोंयांतलो मांस प्रकल्प जमावबंदी कलम लावन चालू करून मांस खावपी 40% लोकांची फकाणां करता, अशें उर्फान मुल्ला म्हणटा. वायट दिसता गोंयांत. बकरी ईद येयली काय आमकां एक न्यूज आयकूं येता की गव्हर्मेंट इज कम अप विथ 144 सेक्शन इम्पोज नियर द मीट कॉम्प्लेक्स इन उसगांव. उसगांव जो मीट कॉम्प्लेक्स आसा थंय ईदाचे 2-3 दीस पयलीं जे आसा 144 सेक्शन जे इम्पोज करून. हेजें कारण कितें? आयज म्हाका दिसता मोविन गुदिन्हो जो आसा एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर, मीट कॉम्प्लेक्स चॅरमॅन जो आसा हो कंप्लीट फेलियर जाल्ले कडेन आसा. जेन्ना हांकां खबर आसा गोंयांत जे आसा गोंयची आमची पॉप्युलेशनाचो 30% कॅथलीक कम्युनिटी आनी मुस्लीम कम्युनिटी, हे 40% जे लोक आसा आयज जे आसा आमचे बीफ खाता, तांचें कर्तव्य आसता की 365 डेज जे आसा हो मीट कॉम्प्लेक्स जो थंय चालू रावपा जाय. आयज हे कित्याक लागून अशें म्हाका दिसता की भायलें जें आसा हें आमकां बूल जे आसा हांकां लोकांक एक्सपोर्ट करूंक पडटा, थंयच्यान इम्पोर्ट करूंक पडटा तांकां. आनी आयज हें प्रॉब्लम जे आसा हे निर्माण जाला आसा गोंयांत. कित्याक जे आसा हे भायले थोडे NGOs जे आसा जे बॉर्डरीचे वचोन जे हें आडायता आनी हे प्रॉब्लम क्रिएट करता, तांकां कित्याक सरकार हांकां NSA लावपाक कित्याक फाटीं सरता? जे गोंयांक आमी प्रेमाची भाशा सांगता, सगळे देशाक सांगता गोंय म्हणल्यार सगळे धर्माचे लोक मोगान मेळून रावता. म्हणल्यार आयज जेन्ना ईद येता, जेन्ना मुस्लीम भाव जेन्ना ईद सेलिब्रेट करपाक मुखार सरता तेन्ना गव्हर्मेंट 144 सेक्शनाचे मदीं हांकां ईद सेलिब्रेट करपाक लायता. कित्याक? हो प्रश्न आयज आमचे मुखार निर्माण जाला. आनी हांगा गव्हर्मेंट जे आसा कंप्लीट फेलियर जाल्ले कशें आसा. आनी हे बूल थंयच्यान जे हाडटा ते मागीर हांगा म्हारग जाता. आनी ताका लागून जे गांवचे जे गोंयकार जे आमचे भाव आसा तांकां तेन्ना जे ते ईदाक जे वांटो घेता ते घेवपाक तांकां लागून म्हारग पडटा. तांकां खंय तरी गव्हर्मेंट जी आसा ही मीट कॉम्प्लेक्साची परिस्थिती तुमी पळया वचून, थंय काम करपी ना लेबर आसा ना बुचर्स आसा, ते कोणूच ना काम करपाक लागून. ओन्ली ते पर्टिक्युलर फेस्टिवल येयले काय ना ते सगळे एड बीट घालून तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसेचेर तांकां हाडून थंय अपॉयंट करता. कित्याक गव्हर्मेंट जी आसा आमचे गोंयचे युथाक थंय एम्प्लॉयमेंट दिवपाक लागून कित्याक फेल जाल्या? कित्याक थंय 365 डेज जे आसा हे मीट कॉम्प्लेक्स जे आसा थंय आमकां हितून जेन्ना हेंची हें जाता तेन्ना हे सांगता 15 लाख सँक्शन केल्या, 20 लाख सँक्शन केल्या, 1 कोटी सँक्शन केल्या म्हूण सांगता मीट कॉम्प्लेक्साक. हो पयसो वयता खंय? सरकारान मांस प्रकल्प वर्साचे 365 दिसय चालू दवरचो, अशी मागणी उर्फान मुल्लान केल्या. तशेंच भायल्यान मांस हाडून गोंयान विकल्यार परतून एक फावट फॉर्मलिन रसायनाचो प्रश्न उपरासपाक शकता, अशें मुल्ला म्हणटा. हांव मागता सरकारा कडेन की हें जी तेमी 144 सेक्शन लावपाची जी कितें जें नाटक चलयलां हें बंद करचें आनी गोंयची जनतेक सारकें प्रमाणीकपणान 365 डेज ईद जालेंच, ईद नासतना पसून गोंयचे आमचे कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव, दुसरी कम्युनिटीचे भाव जे कोण हे खाता तांकां सारकें रेगुलर जें आसा हें बीफ सप्लाय गोंयचें करचें. नाजाल्यार कितें खबर हें जे भायल्यान जें हाडटले आयज तितून पसून हें फॉर्मेलीन मारून आमकां दितलें काय कितें? आतां हें फॉर्मेलीन तितून घालतले कारण हें चॅक कोण करतलो परतून? गोंयांत कितें आसा तें आमी चॅक करूं शकता. 20 टन जें थंयच्यान भायल्यान जें इम्पोर्ट जाता आमकां तितून फॉर्मेलीन मारून आमकां दिता काय कितें? गोंयकाराक लागून परतून आमच्या भावां मदीं घालता काय कितें हाडून हे सगळे माफियाज जे आहा हेजेर कोणें चवकशी केल्या? कोणाचो हेंचो दोळो आसा? खंयचे डॉक्टर जे आसा हें पळयता? हें आयज गोंयची जनतेच्या मुखार परतून एक फावटी फॉर्मेलीन इशू जो आसा परतून एक फावटी उगडो जाल्ले कडेन आसा. आनी गोंयची सरकार जी आसा हे फॉर्म्युलाचे बद्दल सिरियस मातशें पसून ना.